म्हणटा. कोणी जेजू आणि कोणी अल्ला म्हणटा, कोणी जेजू आणि कोणी अल्ला म्हणटा. रंगरूपा तुझी असली जायची तरी, रंगरूपा तुझी असली जायची तरी, तू सगळ्यांक समाळटा रे, तू सगळ्यांक समाळटा रे. देवा माझ्या देवा, तू सगळ्यांचो आधार रे. सरान मदत केलेली आसा. हांव आयज मुद्दम सांगूनशें दिसता की काही जाणांचे असे विचार असतात की सर इलेक्शनाक रावतात म्हणून सर काम करतात. पूण ही एक देशाचो हो जो कट्टर नागरीक आसा आणि जो हो सारको देशभक्त आसा, ह्योच अशें काम करूं शकता की आपल्या सर आपूण तुमकां भयणी मानता म्हणजे आपल्या भयणीं कडल्यान राखीव तयार करून आमच्या जवानांक धाडप. ह्यो विचारूच पळया इतलो सामको फक्त निव्वळ देश सेवा आणि आमच्या लोकांची सेवा करपा खातीर सर आयज आमच्या पेडण्यान सुद्दां उतरलेले आसात. सरा कडल्यान अशीच सेवा घडत रावतली. गरज आसा आमच्या साथीची. आमी सराक खंय तरी आयज आमकां सरान इतको प्लॅटफॉर्म ओपन करून दिलेलो आसा. फाटल्यान राखीव सुद्दां डिस्प्ले केल्लेले आसात. म्हणजे फक्त आता बायलां म्हणची ना की तांकां अशे कोर्स दिले तशे कोर्स दिले ना, तेंच्यांनी कितें केलें हें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी आतां पळयतली. म्हणजे सरान अशी काम सुरू केल्लें आसा. फक्त कोरगांवानच न्हू तर मॅडमीनी सुद्दां आतां कितलेशेच गांवांनी पर्सनल मॅडम विजीट दिता वचोन, एक ग्रासरूट लेवलार वचोन प्रत्येक बायलेक मेळप, तिची दखल घेवप ही खूब व्हडली गजाल आसा. आयज सगळीं जाणां येयली म्हणून एका उलो केला आनी तुमी सगळीं जाणां हजर रावली म्हणून खूब उमेद दिसता. अशेंच आतां ना म्हटल्यार हांव 1.5 वर्स जालें पेडण्यान भितर सरला हांगा आनी म्हाजें काम चालू आहा. खुबशे पळयल्या हांगासर पेडण्यान बायलां खातीर अशें कितेंच नासलें. ना तांकां क्लासीस, ना बायलांक लागून केन्नाच अशें ह्या स्थानीक आमदारान केन्ना तशी भर घेवंक ना. आनी तांकां कितें जाणीव, तांकां कितें जाय पळय तें अशें ताका कांय खबरूच नासली. तें हांवें पेडण्यान सगळ्याक भोंवन पळयलें. तेन्ना हांवें हांगासर आमचे कोरगांवान अशी खूब जाणां म्हाजे कडेन अशी एप्रोच जाली, ऑफिसान येवन सांगूंक लागली. मागीर हांवें तांकां सांगलें तुमचो विचार कितें आहा, तुमकां कितें म्हणून जाय अशें आनी कितें म्हणून करूंक शकता तुमी. मागीर तेंच्यांनी सांगलें कितें आमकां सर क्लासीस जाय, तशेंच आमकां एक शॉपूय जाय. आमचे जे प्रॉडक्ट आमी करतले पळय थंयसर आमकां विकपाक. तांकां हांवें तें शॉप ना म्हटल्यार 2 दिसांनीच तांकां घेवन दिलें, तें बी कोरगांव. तशेंच त्यो क्लासीस स्टार्ट केल्यो हांवें आख्ख्या पेडण्यान. हांवें महिलांक लागून क्लासीस चालू केल्यो. खूब उमेद दिसता म्हाका कित्याक आयज तेंच्यांनी राखीव करून बॉर्डरीर धाडल्यो. सगळ्यांक महिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी आयज म्हणजे म्हाजो एक मान राखलो. म्हणजे तेंच्यांनी करून दाखयलें जे पळय हांवें तांकां दिल्लें पळय तेजें म्हाका फळ मेळ्ळें अशें दिसलें म्हाका.